सो दॅट तांकां जरी पैसे दिवंक ना जाल्यार तांकां इम्पॅक्ट फेल जावचो ना. आणि सातवो जो आसा पळय तो अतिशय म्हत्वाचो जो आसा न्ही तो पर्याय. सातवो पर्याय म्हणजे कितें की आमकां पेमेंट दिवपाचे 8 डेजचे आमची जी आसा पळय ते आमकां सॅलरीज आमकां वेजीस आमकां दिवपाचे आनी आमचे कडल्यान ओवर टायम काम करून घेवपाचे. आणि हेच तर हांव इतले दीस सांगतलो आमी जे असले पळय 8 डेज सॅलरी आनी ताका लागून आमी म्हटलें जो पर्यंत 8 डेज सॅलरीचो इशू जायना तो पर्यंत आमी फुडें चर्चा करून उपयोग ना. कॉर्पोरेशनाक दिसले बरोबर 8 दिसाचो प्रश्न जर जायना जाल्यार चर्चा करून उपयोग ना. पण ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आता जो सातवो पर्याय आसा पळय तो दोन्ही पार्टीने एक्सेप्ट करपाक जाय. आता सातवो पर्यायातल्यान आमचो प्रश्न सुट्टा तांकां वायट दिसले म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें खरं म्हणजे आमकां ताबडतोब हे हाडपाक जाय. आमी 30 तारखेक आमकां कळ्ळें लेबर कमिशना कडल्यान आमी 1 तारखेक ताबडतोब एप्लिकेशन केलें व्हेरी नेक्स्ट डे की जे लिगल ओपिनियन जे आसा लेबर कमिशनाचे आमच्या फेवरान येयल्ले आसा तेन्ना आमकां ताबडतोब फुडल्या बोडणीसाठी आपया आमच्या 8 दिसांची सॅलरी दिया आनी बाकीचो प्रश्न आसा तो सुटया म्हणून. पण तरी आसतना हेणी परत एक एप्लिकेशन केलें. ते एप्लिकेशन जे आसा तुमकां कॉपी दिल्ली आसा विथ रिफरन्स टू युअर लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 1st July on the subject on the above subject. I am to inform you that this corporation on the receipt of a reply from the Labour Commissioner has sought a further clarification on the issue without further delay म्हणून. काय पण आता फर्दर डिले म्हणजे कशें जे एप्लिकेशन हांवें केल्ले आनी कमिशनरान केल्ले खरें म्हणजे तेणे करूंक जाय नासले हे दोगांनी करून सुद्दां तेंचे लेबर कमिशनरान 15 दीस घेतलेले आसा. आनी जो ओपिनियन येयलो तेचेर आनी 15 दीस आनी 1 म्हयनो काडटा कितले काडटा ते खबर ना. कामगारांचे जे पासेस आसा पळय ते पेड्ड्यार जाय दिल्ले आसा काय न्ही. म्हणून ताका लागून ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर सरकार हे जाणीवपूर्वक खूब स्लो वयता आमच्या इश्यूचेर. आंदोलनाचेर मागीर ती नोटीस जावं आमचे डेमॉन्स्ट्रेशन जावं आमचे एकंदरच स्ट्रायक जो आसा काय आनी आमच्यो फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड जे आसा त्या बाबतींत सरकार एकदम स्लो वयता. म्हणजे ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आमी आतां निर्णय दवरला सरकार जर स्लो आसा जाल्यार आमी युद्ध पातळीचेर घाण काडपाचें काम करून काय किंवा आमी काम जे करता पळय ते काम करून काय उपयोग ना. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर युनियन हॅज कम टू द कन्क्लुजन दॅट गो स्लो जे आसा येता ते सोमारच्यान काय आमी गो स्लो अशा पद्दतीचो जो आसा स्ट्रायकाचे स्टेप घेवप. स्ट्रायक आमचो चालूच आसा. तो डेमॉन्स्ट्रेशन फॉर्मान आसलो तो अवेरनेस फॉर्मान आसलो काय. आता फुडले स्टेप म्हणून आमी एक घेता त्या स्ट्रायकातले ऑन गोईंग स्ट्रायकाचे आमी स्टेप घेता की मंडे पासून आमी स्लो डावन जे आसा पळय वर्क जे आसा ते स्लो डावन करतले अशा पद्दतीचे आमचे स्टेप घेतले.